कामरखंड दाभाळ जंगलांतल्यान चंदनाच्या झाडांची तस्करी जाता म्हणून सेगीत 3 वर्सां मिडियान विशय लावन धरले उपरांत निमाणें सरकार जागो जालो. गांवचो आदलो सरपंच आनी लोकांनी कागाळी करूनय राना खातें न्हिदो काडटालें. मिडियान विशय लावन धरले उपरांत सरकारान राना खात्याक चंदनाची झाडां राखपाचे निर्देश दिल्यात. राना खात्यान त्या वाठारांत दुरीग बांदपाक सुरू केला. इतले जाय मेरेन 101 झाडां मारून व्हेलीं. उरल्यात फक्त 48. फोंड्या कामरखंड दाबाळच्या राना वाठारांत कितलेशेच वर्सां सावन चंदनाच्या झाडांची तस्करी चलता. रानांत 150 झाडां आशिल्लीं. आतां राना खातें थंय दुरीग बांदता. फाटलीं 3 वर्सां जालीं लोक राना खातें आनी सरकारा कडेन कागाळी करीत आसा. मात कोणूच जाग माग करिनाशिल्लो. मिडियान विशय लावन धरले उपरांत निमाणें सरकार जागो जालो. हेजे पयलीं कंप्लेन जाल्ल्यो, हेका फॉरेस्टाकय कंप्लेन केल्ली आनी हेका पुलिशेकय बी केल्ली. फॉरेस्टान उलट आमकां वयल्यान तापयलें की आमकांच आमी भितर तुमकांच उडयता, तुमीच हें केलां अशे शब्द तेणी त्या वेळार वापरलेले. आज ती ही मिडिया येवन तेणी सगळें तें तेंचे कडेन पेपरार हाडून तें सारकें जाग्यार येना आनी आतां त्या जाग्यार तें कार्य चालू आसा. दाबाळांत चंदनाची झाडां ना म्हणपी राना खातें आतां थंय दुरीग काडटा. जवळ 100 झाडां आशिल्ली. फॉरेस्टान मदीं दुर्लक्ष केलें. तें सँडलवूड झाडां ना म्हणून सांगलें तेंच्यांनी. पूण आतां थंय तांकां कळून चुकलें की थंय 48 आतां सद्या आसा. तेजी ते जतनाय घेतात. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. फोंड्या जाल्ल्या 4थ्या 15 वर्सां सकयल्या राष्ट्रीय बुद्धीबळ सर्तींत गोंयच्या 5 खेळगड्यांनी इनामां जोडलीं. 13 वर्सां सकयल्या पंगडांत रिद्धी झांटयेन पयलें जाल्यार 11 वर्सां सकयल्या गटांत गुंजल चोपडेकारान दुसरें इनाम जोडलें. 13 वर्सां सकयल्या पंगडांत एम भारतान तिसरी सुवात जोडली. 3 दीस चलिल्ल्या ह्या सर्तींत सुमार 80 भुरग्यांनी वांटो घेतिल्लो. फोंड्या सनग्रेज सभाघरांत जाल्ल्या 15 वर्सां सकयल्या 4थ्या राष्ट्रीय शालेय बुद्धीबळ सर्तींत गोंयच्या 5 खेळगड्यांनी बरी कामगिरी केली. 13 वर्सां सकयल्या गटांत गोंयच्या रिद्धी झांटयेन पयलें इनाम मेळयलें. आमकां आनी अभिमान दिसता की आमच्या 5 गोंयच्या स्टुडंटांक नॅशनल लेवल प्रायज मेळ्ळा. तितून एक सांगपाचें म्हटल्यार रिद्धी झांटये ताका अंडर 13 गर्ल्स फर्स्ट प्रायज मेळ्ळा. नॅशनल लेवल अंडर 13 फर्स्ट प्रायज. मागीर गुंजल चोपडेकर हाका अंडर 11 गर्ल्स सेकंड प्रायज मेळ्ळा नॅशनल लेवल. मागीर एम भरत अंडर 13 ओपन कॅटेगरी थर्ड प्रायज. आनी ऐश्वर्या थोरात अंडर 15 फिफ्थ प्रायज. आनी अलेना पेरेरा हाका अंडर 11 गर्ल्सांक फिफ्थ प्रायज मेळ्ळा. 3 वर्स चलिल्ल्या ह्या राष्ट्रीय बुद्धीबळ सर्तींत सुमार 600 खेळगड्यांनी वांटो घेतिल्लो. गोवा बुद्धीबळ संघटनेचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकरान जैतिवंतांक इनामां भेटयलीं. राष्ट्रीय संघटनेन आयोजकांची तोखणाय केली. I hope every player is happy. Why I am telling this because during the tournament I asked the opinions of players and every child was screaming, saying that they were very happy. By listening that voice, I was really overwhelmed. फोंडेच्यान विवेक प्रभू. आयतारा जाल्ल्या गोवा टॉवर रन 2015 सर्तींत दादल्यांच्या गटांत राजकुमार संजय बिराडकर जाल्यार चलयांच्या गटांत अदिती पाटील जिखले. वेटरन्स दादल्यांच्या पंगडांत विश्वनाथ शेटये जाल्यार बायलांच्या पंगडांत अलेक्झांड्रा मोल्तेकेन पयली सुवात मेळयली. 4 बिल्डिंगेंतली 840 ओपणांत धांवन चड देव करपाची ही सर्त CII आनी यंग इंडियन्सान घेतिल्ली. आयतारा पणजे जाल्ल्या गोवा टॉवर रन 2015 सर्तीक उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. CII आनी यंग इंडियन्स ह्या 2 संस्थांनी ही सर्त घडोवन हाडिल्ली. पाटो प्लाझा वाठारांतल्या 4 बिल्डिंगांतली 840 सोपणां धांवपाची सर्त आसली. Excellent response that we have got for our tower run. More than 100 individual participants. We've got more than 20 groups which are participating. Since this was going to be the first tower run in the country, Goa was chosen because we could get in a lot of outside participants, and that happened last year. It has happened again this year, and that is one of the main reasons why Goa was chosen as the first venue for the tower run. भारतीय फुटबॉल पंगडाचो आदलो कॅप्टन ब्रुनो कुतिनोन बावटो दाखोवन सर्तीची सुरवात केली. दादल्यांच्या गटात राजकुमार बिराडकार जाल्यार बायलांच्या गटात आदिती राजेश पाटील जैतिवंत जाली. एन पार्टिसिपेशन पळय सारकें कोण अबाव 50 अबाव 40 भुरगीं पार्टिसिपेट जाता. दॅट इज लायक एन्ड्युरन्स. प्रुडंटा खातीर नवाज शेख. इतल्यानी खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.